आम्ही GSB सरस्वती न्हंयच्या भांगराळे भूखंडांतून वसणूक आशिल्ले सारस्वत 1500 वर्सां फाटीक सरस्वती न्हंय सुकून लुप्त जातना परशुरामान तांकां मांडवी आनी जुवारी न्हंयच्या देवभूमी गोमांतकांतून पुनर्स्थापन केलें. शिक्षण, वेद अध्ययन, कला आनी व्यापारांतून निपुण हांकां गोंय काणगेंतले पोर्तुगीसांनी धर्मांतर केले वेळारी दक्षिणापथाचे शांभवी आनी नेत्रावती न्हंयच्या संगमाचे राष्ट्र कुडयाळाक हांगा तांणी आयलेची. ही कुटुंबां कोंकणस्थ आमी GSB नांवादीक जाले. कुडतर महामाया, पर्तगाळी मठ शाखा, वीर व्यंकटेश देवळ, गणपती शाळा, कॅनरा शाळा, श्रीनिवास पाठशाळा, नलंदा शाळा, बँक, उद्यम, व्यापारी संस्थे तशीच कदरींतू GSB सेवा संघ, सुजी सेवी नायक सभागृह हे उबो रबयले आमी GSB. संसाराचे सर्व भाव बहिण्यांक मिगेल नमस्कार. आज आम्ही गौड सारस्वत ब्राह्मण सेवा संघानं घडवणारच्या आम्ही GSB कार्यावळींतू आसाची. आयचे आमगेले विषय शिक्षण क्षेत्रांतू आणि शिक्षण विषयार आज आम्ही विषय उलोया. आमगेले मुखारी आजी रमेश पै मामा सची आमका येवकार सांगता. नमस्कार. आमगेले प्राथमिक शिक्षण कॅनरा शाळेंतू जाल्ला. स्नातकोत्तर शिक्षणांनी कर्नाटक रिजनल इंजिनियरिंग कॉलेजांतू केल्लीची. मुखारसूनांनी PhD जैन युनिव्हर्सिटी बँगलोरांतू केल्लीची. त्या जावन शिक्षण प्राप्त जातरी 20 वर्ष आणि बँकिंग आणि उद्यम क्षेत्रांतू आणि काम केल्लीची. त्या जावन 20 वर्सां आसतना शिक्षण क्षेत्रांतू भारी काम केल्लीची. आता सद्याक रिसर्च प्रोफेसर जावन श्रीनिवास विश्वविद्यालयांतू काम करतसची. आमगेल्या मार्गदर्शनारी 8 लोग काम करतसची. अशीची आमगेल स्वागत करताची पहिले प्रश्न निमगुया. 450 वर्सां मागशी कॅनरा जिल्हे कैला आमगे लोकाले शिक्षण व्यवस्था कशी आशिल्ली? आम्ही बारी फूड दाखून विद्यार्जनेक मस्त महत्व दिलेले जनांग मस्त महत्व थंय दाखून आज तांय आमी दिलां. आमी गुरुकुल पद्दतीरी शिक्षण प्राप्त करून घेत आशिल्ली. गोंयचे आमगेले एक इतिहास खान पळयल्यारी आमी त्या वेळारी आमगेल्या मलगड्यांनी साहित्य शिकयत आशिल्ली आनी तेदनाचे शिक्षण पद्दती विंगड आशिल्ली. मागीर आमी कसकी कारणार दक्षिण पथार येवका जाल्ले. आमकां त्या वेळारी कोडयाल आनी इतरय गांवां भितर आमी सेटल जातना म्हळ्यार स्थलांतर जातना निगमागम शिक्षण पद्दतीर आमी विद्याभ्यास मुखार शिरलो. तांतू गोकर्ण, पर्तगाळी मठ, आचार्य मठ हांगेल पुराय नांव सांगूं येत. तशीची साधारण 300 वर्स एचे नमुन्यार आमगेले शिक्षण पद्दती चलत आशिल्ली. म्हळ्यार तशें 16व्या शतमाना दाखून 19 शतमान अशी शिक्षण सामान्य जना मेळ्ळी शिल्वा. मागीर आधुनिक शिक्षण केन्ना प्रारंभ जाल्ली? आधुनिक शिक्षण साधारण एक ब्रिटिशांनी हांगा भारत देशांतू तांगेले पायांनी उरविले नंतर 1780 दाखून म्हणके आमी तें एक ट्रेस करूयेत. मेकॉले म्हळ्यार एक महाशयान तेन्ना तो गव्हर्नर जनरल आशिल्लो. ताणें हांगा फारसी भास आशिल्ली रद्द करून, पर्शियन भास आशिल्ली रद्द करून इंग्लीश भास मॅनेजमेंटा भितर हाडली आनी मेकॉले शिक्षण पद्दती म्हळ्यार जारी हाडलें. हें जाल्लेलें 1835 भितर. ताजे नंतर तागेले ते मेकॉले शिक्षण पद्दतीरीच म्हणके विद्याभ्यास चोलनेवचे सुरू जालो. म्हळ्यार कोडयालांतू आधुनिक शिक्षण केन्ना प्रारंभ जाल्ली? कोडयालांतू आमी साधारण एक 1860 भितर पळयल्यार नारायण पै म्हळ्यार एकलो मनीस शिक्षण क्षेत्रां भितर मस्त मेहनत घेवन त्या वेळाचे एक ब्रिटीश कलेक्टर आशिल्लो हांगा. तागेले आनी विंगड समाजाचे मुखंडांक ओट्टून घेवन हंपन काट्यारेक ताणें प्राथमीक शाळा प्रारंभ केली. एका क्लास दाखून इंटर ताईं आशिल्ले तसले एक स्कूल ताका प्रारंभ करूंक कांय 20 वर्स लागले. तेंच आतां आमी पळयत हंपन काट्यारी गव्हर्मेंट कॉलेज म्हूण सांगू. सो 1860 भितर प्रारंभ जाल्लें एक सान नमण्यार प्रारंभ जाल्लें स्कूल आजी इतलो व्हड एक नांवादीक कॉलेज जावन आसा. म्हळ्यार जाल्यार आमगेल्या आमचे लोकान खंयचे संस्थे जो स्थापन केला की आमगेलांतू आमी पळयल्यार सारस्वत समाजाचे लोकांनी साधारण एक 1890 भितर एक शिक्षण संस्था हंपन काट्यारी आज आमी गणपती हायस्कूल म्हूण म्हणटात तें 1865 भितर प्रारंभ केलेलें. मागीर तांणी तें एक 1920 भितर
वय सारस्वत एज्युकेशन सोसायटी म्हणून सांगून रजिस्टर करून सोडलें आनी शिक्षणांत तुले विंगड हंत ऍड करता गेली आनी प्री युनिव्हर्सिटी कॉलेज थंय केलें तांणी. मागीर मुखार सुनू कोण आमचे लोकांनी जेवंक शाळा प्रारंभ केला की वय मागीर कसं जालें म्हळ्यार 1891 आमगेले एक समाजाचे बारी व्हड एक व्यक्ती मुल्केमित जन जाल तयलें ताचें नांव अम्मेंबळ सुब्राय पै म्हूण सांगून वकील वृत्तीर आसल्यार समेत ताणें विद्यार्जने आनी आमगेले लोकांक विद्य मेळका म्हणलें एक महत्तर आश दवरून कॅनरा शिक्षण संस्था प्रारंभ केलो. कॅनरा हायस्कूल म्हणून प्रारंभ ताणें केलेलें. मागीर तशी एक 3 वर्सांनी 1894 ताका दिसलें कसं म्हळ्यार आमी चलये चेडवांक विद्या दिवका म्हणल्यार कॅनरा चलया स्कूल प्रारंभ केलें. तशी तें वाडून येवन मुखार सोन मस्त क्षेत्रां भितर विद्या दिवचे खातीर जावन म्हळ्यार शिक्षण संस्था ऍड करता गेली. कडेर तें 1999 इंजिनियरींग कॉलेज थंय प्रारंभ केलें तांणी. ताणें घालून दिलेलें त्या दिसाचें एक फावंडेशन मुखार सोन बाकी व्हरलेले आनी कॅनरा हायस्कूल एसोसिएशन म्हणून भव्य नमनारी हें करून व्हड करून आज सादारण एक वर्साक 1000 चेडवां विद्या घेवन भायर येता कॅनरा संस्थेन. हाका पुरा मूल कारण त्या दिसू ताणें अम्मेंबळ सुब्राय पैन घालून दिलेलें एक फावंडेशन. तशें पळयल्यार एक 4-5 मात ते कॅनरा शाळेन तूं बारी शिकून आसतलीची अशीची विंगड कडे शाळा प्रारंभ केला की मंगळूरांत विंगड कडेन प्रारंभ केला जाल्यार ताजे मध्यंत आमी सांगू येता कसो म्हळ्यार आमगेलीची आतां उडुपी म्हणून म्हणटा मणिपाल म्हणून म्हणटा थंयची असले टायमार विंगड विद्यासंस्था प्रारंभ जालो. SV स्कूल गंगोळी तें सादारण 1898 प्रारंभ जालो. मागीर थोडेची पिरियडा भितर आमगेले कुंदापुरांत मागीर उडपांत तशीची बसरूरांत थंय पुराय सान नमनारी एका क्लास करून 5 क्लास आशिल्ले प्राथमीक शाळा प्रारंभ आमगे लोकांनी केल्ले. जाल्यार ताका एक लायक एक रुपरेश दिलेलो कोण म्हळ्यार मणिपालांत आशिल्ले माधव अनंत पै. तांणी ते कल्याणपूर म्हणलें जाग्यार जल्मा येवन मणिपाल तांगेले कार्यक्षेत्र करून घेतलें तांणी. मणिपाला भितर प्रारंभ तांणी केलेलें एक शान एक स्कूल प्राथमीक शाळा. मागीर तांकां दिसलें हें आमी हांगारा बोच्यान जे म्हूण सांगून कॉलेज शिक्षणाची वेवस्था करका. कित्याक म्हळ्यार लागींसरा पळयल्यार कारकळ कुंदापूर मुडेबिद्री कॉलेजीस नाची स्कूल मात्र. ताजे कितें जावन 1942 तांणी अकॅडमी ऑफ जनरल एज्युकेशन म्हणलें एक ट्रस्ट प्रारंभ केलें आनी ताजे अंडर प्रथम जेवण केलें कसं म्हळ्यार तांणी MGM कॉलेज 1949 भितर स्थापन केलें. ताजे नंतर तांकां दिसलें आंगारा बोच्यान जेमी मेडिकल कॉलेज सुरू करका म्हूण सांग. तशी 1961 1965 1966 एक वर्स म्हळ्यार एक तमण्याचे तांणी विद्यासंस्था प्रारंभ केलो. नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ केलें, डेंटल कॉलेज प्रारंभ केलें, मागीर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ केलें. मागीर तांकां मन राबनी सो मंगळूरा भितर एक मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करका म्हणून मंगळूरा भितर पूर्ण प्रमाणेर एकाची MBBS दाखोवनूच म्हळ्यार आसूत तसलें मेडिकल कॉलेज तांणी 1977 भितर प्रारंभ केलें. आत्ता तुम्ही इतली विषय पळयलीची आता एक विराम घेवया आणि विरामान जाता तरी मुखार सोया. आम्ही GSB सरस्वती न्हंयच्या भांगराळे भूखंडांतून वसणूक आशिल्ले सारस्वत 1500 वर्सां फाटीक सरस्वती न्हंय सुकून लुप्त जातना परशुरामान तांकां मांडवी आनी जुवारी न्हंयच्या देवभूमी गोमांतकांतून पुनर्स्थापन केलें. शिक्षण, वेद अध्ययन, कला आनी व्यापारांतून निपुण हांकां गोंय काणगेंतले पोर्तुगीसांनी धर्मांतर केले वेळारी दक्षिणापथाचे शांभवी आनी नेत्रावती न्हंयच्या संगमाचे राष्ट्र कुडयाळाक हांगा तांणी आयलेच. ही कुटुंबां कोंकणस्थ आमी GSB नांवादीक जाले. उडतर महामाया, पर्तगाळी मठ शाखा, वीर व्यंकटेश देवळ, गणपती शाळा, कॅनरा शाळा, श्रीनिवास पाठशाळा, नलंदा शाळा, बँक, उद्यम, व्यापारी संस्थे तशीच कदरींतून GSB सेवा संघ, सुजी सेवी नायक सभागृह हें उबो रबयले आमी GSB. ವಿರಾಮ ದಕ್ಕೋನು ಎತ್ತರ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಗತ. ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಾಸ್ ಪೈಮ मला निमगोया शिक्षण मागीर कशी प्रारंभ मुखार सिलते. आमगेले दक्षिण कन्नड जिल्हे म्हटलं सांग जाल्यार आनीकय मस्त काम हे शिक्षण क्षेत्रांत बेजल मिशनाच्यान जेवतें
रोजारियो ग्रुपाच्यान जावो कॅथोलीक एज्युकेशन बोर्डाच्यान जावो तशीची एलोसीस कॉलेज म्हूण म्हणटा आमी मस्त जनाले कॉन्ट्रिब्युशन आसा शिक्षण क्षेत्रांत आमी तांगेले ओट्टू मेळना म्हणल्यार म्हणके ह्या शिक्षण क्षेत्रांत आमचें कसले नमन्याचे हें करूं जाता कॉन्ट्रिब्युशन ते केल्लें आसा तें मस्त पुरो सांगचे गेल्यार आतां मस्त बग आसा त्याने भितर तूं दक्षिण कन्नड जिल्ले म्हणटाक आमी केदांय उडगासोवन गेल्ले बेजल मिशन तांगेलें एक कॉन्ट्रिब्युशन उडगासोवन घेवपाची जालेले विशय मागीर विंगड आमगेले कारकळां जावं तें बंटवाळां जावो मस्त लोकांनी तांगेलें कॉन्ट्रिब्युशन दिलां आनी आमगेले हांगा श्रीनिवास पाठशाला मागीर तशी तें ओरियंटल स्कूल थंय श्रीनिवास पाठशाला ओरियंटल स्कूल मागीर नलंदा स्कूल ही पुराय आमगे दक्षिण कन्नड जिल्ले म्हणटा मंगळूर म्हणटाक खंडिताकय सांगता जाल्यार तसले एकदम न्हयचे 9 संस्था अरे कितले नमुने दक्षिण कन्नडांतू शाला प्रारंभ जाली म्हण पळयलीची आत्ता मी तशीची उलयला री उत्तर कन्नडांतूय आमगेले GSB लोक भारी खूब आशिल्लीची मात्र तेन्ना ಸ್ವಲ್ಪ आर्थीक मट्टार ಸ್ವಲ್ಪ तांणी मागशी आशिल्ली वय जाल्यार ती कशची पुराय शाला प्रारंभ जाल्लीची थंय उत्तर कन्नड जिल्ले म्हणटाक सांग जाल्यार सादारण त्या टायमार उत्तर कन्नड दक्षिण कन्नड मस्त डिस्टिंक्शन ना आशिल्लें SV स्कूल गंगोळी थंय नोकरून सांगू येता तशी मुखारसून तुमकां भटकळा भितरी प्राथमीक शाला 1890 भितरी प्रारंभ जाल्ले मागीर मध्यंतेक सान एक पिरियडा वेळार मस्त कसले डेव्हलपमेंट्स ना आशिल्ले मागीर तांणी उत्तर कन्नड जिल्ले भितरी न्यू एज्युकेशन सोसायटी होन्नावर थंय दोगून प्रारंभ करीत न्यू एज्युकेशन सोसायटी होन्नावर 1897 भितरी जाल्लेले मागीर गिब्स स्कूल कुमटा 1903 भितरी प्रारंभ जाले मागीर डॉक्टर दिनकर देसाई म्हणलेले एक बारीवड एक समाज सुधारक आनी विद्येक मस्त महत्व दिलेलो मनीस 1953 आमचे ताणें एक ट्रस्ट फॉर्म केलें आनी उत्तर कन्नड जिल्ल्यांत थंय म्हळ्यार म्हणजे स्कूल प्रारंभ केली ताणें आतां ते SP कामत म्हळ्यार डॉक्टर SP कामत म्हळ्यार ते संस्था मुखारसून हाडला ताणें आनी तागेले एक लायक यजमानपणारी लिडरशिपारी मस्त स्कूल कॉलेज रन जाता ते ग्रूप सादारण एक वर्साक 12,000 चेडवांक विद्याभ्यास दिवन भायर तशें करता तांगेले विंगड कॉलेज स्कूल पुराय चलासून तांणी कसलेय नमन्याचे जाती मत भेद कसले ना ती सगळे उत्तर कन्नड जिल्ले भितरी हे आमगेले GSB विद्यादान GSB कडेन दाखोवन विद्यादान दितसच तशीच आमी जाल्यार 20 शतमानांत खंयचे ज्यो शाळा प्रारंभ जाल्ली की वय सादारण 1914 भितरी आमगेले एनी बेसेंटाले नांवारी प्रारंभ जाल्लेले एक विद्यासंस्था हांगा बेसेंट ग्रूप म्हणटा आमी ताका एक लायक लिडरशीप मेळ्ळेलें मणेल श्रीनिवास नायक हांगेले टायमार तांणी सादारण 1940 नकून म्हणल्यार म्हणके ते स्कूल विंगड हंतारी वैराणू कडेरी MBA MCA कॉलेज समेत तांणी बोंदेला भितर प्रारंभ केले हे बेसेंट ग्रुपान तांगेले कॉन्ट्रिब्युशन आमी विसरचें पडना तशी विंगड आमगेले सान नमन्या जाल्यार आज लायक नांव घेतील कोण म्हळ्यार एक्सपर्ट ग्रूप तांणी नरेंद्र नायकान एक कोचिंग सेंटर जावन स्टार्ट केलेले एक संस्था प्री युनिवर्सिटी कॉलेज करून लायक नांव घेतलां आज सगळेची आमगेले कर्नाटक स्टेटांतूची नांव घेतलां तशी तेव्हा एक तांगेले कॉन्ट्रिब्युशन आमी सांगता जालेलीच ह्या संदर्भार मुल्केंतू व्यास महर्षी विद्यापीठ म्हणून एक 10 वर्स 11 वर्स जाले तांणी प्रारंभ करून तांणी लायक हे विद्या क्षेत्रा भितर काम करता आसत तशें तुमी पळयला विद्याभ्यासारी इतले नमुन्याचे संस्था आमगेले हांगा जाल्ल्या सन्न गांवांतू शाळा प्रारंभ करून मस्त आशिल्लीची वय जाल्यार त्या मुखार सोन कशी होड जाल्लीची ते कशी प्रेरणा मेळ्ळी ताका होड जावच्या पुरा तें कशें म्हळ्यार आतांनी ते गांवां आशिल्ल्या लोकांनी आमचे गेल्यांनी एका क्लास साकून 5 क्लास थंय प्रारंभ करून थंय राबिल्ले तांकां मुखारसून कशी ताजे रिसोर्सीस मोबिलायज करचें कशी तें एक हायस्कूल करचें कशी तें कॉलेज करचें म्हूण म्हणलेल्या विशयान एकदम तांचे काळज आशिल्ली जाल्यार रिसोर्सीस ना आशिल्ले सो तांणी कसो केलो म्हळ्यार एक टायमार माधव पै मामांक वचून आमकां एक मार्गदर्शन दिवका तूं आमकां हें कशें मुखारसून व्हरचें म्हूण सांगता बरें स्कूल आसल्यार पावना आमगे कॉलेज एज्युकेशना खातीर आमगेले चेडवान पुराय विंगड गांवां वचूंक जाता म्हूण म्हणलेल्याक ताणें त्या टायमार ते एकाडमी ऑफ जनरल एज्युकेशना अंडर पुराय हाडचें
म्हूण म्हळ्यार एक निर्धार घेवन एक कडेन पळय आतां पाणेमंगळूर भितर प्राथमीक शाळा मात्र आशिल्ली शारदा हायस्कूल म्हूण केलें हायस्कूल केलें तशीची बंटोळा भितर SVS नांवारी कसं की तांणी सान एक स्कूल करून आशिल्ली त्या कडेन SVS कॉलेज थंय लेवलार करच्याक तांकां देवाल नांवार म्हळ्यार आसूं काम म्हळ्यार मार्गदर्शन करून आज फुल फ्लेज्ड SVS कॉलेज पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सेस समेत आसून रन जातस तशीच सान आनीक विंगड गांव आसाची आमगेले कारकळ जाल्यार देवो सुरेख बोनेंद्रा स्कूल आनी SVT गर्ल्स स्कूल म्हळ्यार हायस्कूल लेवलार मात्र आशिल्ली ते पुरा बोनेंद्रा कॉलेज केलेले मागीर ते पुरा एक मार्गदर्शन दिवन आनी मुल्की आमगेले एक मस्त एक आमगेले कॉंग्लोमरेशन आशिल्लें जागो आमचे गेलेलो सो थंय मुल्की विजया कॉलेजय स्थापन करून तांगेलकरान ते एकाडमी ऑफ जनरल एज्युकेशन अंडर हाडलें मुडे भितरेन थंय आमगेलो मस्त लोक आशिल्लो स्कूल आशिल्लें हायस्कूल आशिल्लें तेवय महाविरा कॉलेज करून ताका कॉलेज शिक्षण मेळचें तशें केलें कुंदापुरांत भंडारकार्स कॉलेज सो थंय तांणी प्राथमीक शाळा करून आशिल्ली मागीर कस्टार हायस्कूल केलें तांणी मागीर तांचे ते एकलो भंडारकार म्हळ्यार एकलो महादानी आशिल्लो तागे लागीं ताका एडवायस दिवन भंडारकार्स कॉलेज कोरून मुखारसून तेव्हा एकाडमी ऑफ जनरल एज्युकेशन अंडर हाडली ताणें अशी इतलो व्हड एक विंगड आमगे सगळेची अविभजित दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांत इतलो व्हड एक विद्यादाना खातीर श्रम पाविल्लो एकलो मनीस म्हळ्यार म्हाका दिसता एकलो TMA पळय मात्र दिसताच म्हाका माधव पळय जाल्यार ह्या एक विराम घेवया आम्ही GSB सरस्वती न्हंयच्या भांगराळे भूखंडांतूं वसणूक आशिल्ले सारस्वत 1500 वर्सां फाटीक सरस्वती न्हंय सुकून लुप्त जातना परशुरामान तांकां मांडवी आनी जुवारी न्हंयच्या देवभूमी गोमांतकांतूं पुनर्स्थापन केलें शिक्षण वेद अध्ययन कला आनी व्यापारांतूं निपुण हांकां गोंय काणगेंतले पोर्तुगीसांनी धर्मांतर केले वेळारी दक्षिणापथाचे शांभवी आनी नेत्रावती न्हंयच्या संगमाचे राष्ट्र कोडयाळाक हांगा तांणी आयलेच ही कुटुंबां कोंकणस्थ आमी GSB नांवादीक जाले उडतर महामाया पर्तगाळी मठ शाखा वीर व्यंकटेश देवळ गणपती शाळा कॅनरा शाळा श्रीनिवास पाठशाळा नलंदा शाळा बँक उद्यम व्यापारी संस्थे तशीच कदरींतूं GSB सेवा संघ सुजी सेवी नायक सभागृह हे उबो रबयले आमी GSB विरामादकून आपाचं स्वागत आता मी आणि आमचे लोकांना कोण विंगड जनांना प्रेरण दिवन शिक्षण संस्था कशी वाडवायल्या म्हणून पळया प्रथम जावन हांगा खंडीत सांगता जालेलें नांव म्हळ्यार श्रीनिवास मल्ल्या ताका श्रीनिवास मल्लया म्हणून म्हणटाली तो 2 पटी हांगा दाखोवन पार्लिमेंटाक चुनाव जावन चमकलो मनीस ताणें खंयकी वचूंक जालेलें इंजिनियरींग कॉलेज विंगा कडेन खंयकी तांणी निर्धार केलो प्रारंभ करता म्हणून तो हांगा आमगे सुरत कला युथ तशें करून आनी हांगाचे त्या टायमार त्या वेळाचे कितली लोकांक इंजिनियर जावचे भाग्य ताणें केलें तातूंत आमगेले GSB लोकूय मस्तच नांव सांगचें गेल्यार आतां कितली सांगता जायत जाल्यार हांतू हे इंजिनियरींग कॉलेज हांगा स्थापन जालेले मितींतू आमगेले समाजाक मस्त विद्येचे उपयोग मेळ्ळा विद्यार्थ्यांक करूंक एक स्कोप मेळ्ळा तागेले कार्य बाहुल्य मस्त आशिल्लें जाल्यारय ताणें पुरसत करून आमगे लोकांक हांगा तांणी खंय जावचें तशें जावचें ना म्हूण सांगून हांगा एक इंजिनियरींग कॉलेज स्थापन करून आमकां मस्त बेनिफीट जावं तशें केलां मागीर विंगड नांवां आमी सांगूं येता इदा म्हळ्यार पळयात K. विश्वनाथ कामत म्हणून आशिल्लो ताणें कुंदापुरा भितर त्या टायमार आमगेले थंय आशिल्लें 1-2 स्कूल पावनाचें म्हूण सांगून वेंकटरमण देवा एज्युकेशन सोसायटी म्हणून करून ताजे अंडर स्कूल प्रारंभ केलें आनी खंय सांग जाल्यार आमगेले सन गांव आसाची ओडल सांगला म्हणके हांव पाणेमंगलोरांत बंटवाळांत मागीर कारकळांत कितली कडेन सान नमण्यारी आमगे लोकांनी शाळ प्रारंभ केले आनी थंयच्या लोकांक आनी लागींसरा लोकांक पुराय विद्यार्जन जावं तशें केलां सो हांगेले कोणालें कॉन्ट्रिब्युशन सान म्हणलें जायना आमी तांणी त्या टायमार आशिल्लें कितली नमण्याचे तोंदरे आशिल्ले तेन्ना दुडवां अडचण आशिल्ली मस्त आमगे समाज काय तशी व्हड एक रिच ना आशिल्लें जाल्यारय कशें की जेना पुरो मेळच करून घेवन आमगे समाजाक
आनी तशी आमगे लोटू हांगा जीवन करतले इतरय समाजाच्या जाल्यार मस्त विद्यार्थ्यांनी खातीर तांगेलें हें दिलां कॉन्ट्रिब्युशन दिलां. अर्थ आमी पळोवत जाल्यार दयानंद पै सतीश पै ट्रस्ट तांणी तांगेले ते पाणे मंगळूरा भितर स्कूल प्रारंभ केलां. तशी हांगा मंगळूरा भितर आशिल्लें गव्हर्मेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज एडॉप्ट केलां. तशें तांगेलें कॉन्ट्रिब्युशन मस्त आसा. जशें आमी म्हापशे लोकून पळोवन येता आतां येवन पळयल्यार आतां इतलें पुराय शिक्षण क्षेत्रांत भितर सुदारणा आयल्यार आमगे लोक मात खंयचे विशयान म्हाका पडलेलो ना. विद्येक विद्याभ्यासाक म्हळ्यार आमी फुडल्या मुखार सून येवन आमगेले देणीक दिलेलें आसा. हें बरें इवन लेटेस्ट डेव्हलपमेंट्स ही बरें फूड आमी कसं केलां म्हळ्यार आज आमी न्हू तो पयसांनीच आमगे लोक आजीकय त्या क्षेत्रा भितर महत्तर पात्र घेता आसा. आनी आमचें साध्य आशिल्लें तितलें आमगेले समाजाचें आनी इतरय समाजाची विद्याभ्यासा खातीर मस्त स्ट्रगल करता आसा. तुम्ही पळयलां कितले आमगेले लोकांना काम करून कितले विंगड शिक्षण क्षेत्र प्रारंभ केल्लीची. इतली पुरे माहिती दिलेल्या डॉक्टर रमेश पै मम्माक हांव धन्यवाद सांगताची. नमस्कार. या कार्यक्रम पळोवचे पुरे जनाकय धन्यवाद सांगता. नमस्कार. आम्ही GSB सरस्वती न्हंयच्या भांगराळे भूखंडांत वसणूक आशिल्ले सारस्वत 1500 वर्सां फाटीक सरस्वती न्हंय सुकून लुप्त जातना परशुरामान तांकां मांडवी आनी जुवारी न्हंयच्या देवभूमी गोमांतकांत पुनर्स्थापन केलें. शिक्षण वेद अध्ययन कला आनी व्यापारांत निपुण हांकां गोंयकाण घेतिल्ले पोर्तुगीजांनी धर्मांतर केले वेळार दक्षिणापथाचे शांभवी आनी नेत्रावती न्हंयच्या संगमाचेर आसचे कुडयाळाक हांगा तांणी आयलेच. ही कुटुंबां कोंकणस्थ आमी GSB नांवादीक जाले. उडतर महामाया पर्तगाळी मठ शाखा वीर व्यंकटेश देवळ गणपती शाळा कॅनरा शाळा श्रीनिवास पाठशाळा नलंदा शाळा बँक उद्यम व्यापारी संस्थे तशीच कदरींत GSB सेवा संघ सुजीत सेवी नायक सभागृह हे उबो रबयले. आमी GSB.